पाळी गावान वाळपयच्या पाळी गावान जो पाली सैमा खातीर प्रसिद्ध जावन आसा गोंयभर आनी आयज आमच्या बरोबर आमची भुरगीं सेंट थॉमस हायर सेकंडरीची भुरगीं सगळे शिक्षक आनी थोडे आमचे PTA मेंबर आयच्या ह्या ट्रेकिंगाक सहभागी जाले। आमकां आयज खोशी दिसता की आमचे भुरगे उन्मुक्त जावन वॉटरफॉलाचेर तेंच्यांनी आनंद लुटलो, उन्मुक्त जावन तेंच्यांनी हांगालो सैम, हांगाले दोंगर, हांगाली झाडां पेडां न्हंयो, हांगाले फातर सगळे सैमाचे सुंदरकाय आमच्या भुरग्यांनी अणभवलो आनी हो अनुभव तांकां जिवितांत सदांच उगडास उरतलो। जायत्यो हायर सेकंडरी जायतीं स्कुलां कोविडाच्या कारणान खंयच पिकनिकेक वचोंक ना, ट्रेकिंगाक वचोंक ना, पण आमी स्टाफान आनी PTAन खंबीरपणान एक फुडाकार घेवन आमच्या भुरग्यां खातीर एक ऑपॉर्च्युनिटी दिली। निश्चित आमकां खात्री आसा की आमच्या सगळ्या भुरग्यांनी ह्या संदीचो लाभ उठयल्लो आसा। आमकां खात्री आसा की भुरग्यांनी आयच्या दर खिणाचो आस्वाद तेंच्यांनी घेतलेलो आसा। आमी एक केले की हांगा जे कचरो आसा, आमी जो कचरो येल्लो तो कचरो भरलो, थंय कचरो आसलो तोय आमी घेतलो, सैम आमी नितळ दवरपाचें काम केलें। सैमाचो आनंद आस्वाद लुटता आसतनाच सैमाक नितळ दवरप होय संदेश आमी इतरांक दिवपाचो प्रयत्न केला। सो हांव सगळ्यात पयलीं देव बरें जावं म्हणटा फॉरेस्ट डिपार्टमेंटाक, देव बरें जावं म्हणटा फॉरेस्ट डिपार्टमेंटाचे चेअरमॅन मॅडम दिव्या राणेंक, त्याच बरोबर फॉरेस्ट मिनिस्टर आमचो विश्वजीत राणे आनी आमचो आल्दोनचो आमदार ॲडवोकेट कार्लोस आल्वारीस फरेरा, त्याच बरोबर आमचो मॅनेजर जॉन रॉबर्ट आनी आमची प्रिन्सिपल मॅडम एंजेलिका मेंडीस, हांकां सगळ्यांक देव बरें जावं म्हणटा। तेंच्यांनी आमकां फुडें वचपाक आमकां आदार दिलो आनी ते आमी हे ट्रॅक करपाक जैतिवंत थारले। हांव देविदास तरडीकर PTA वायस चेअरमॅन। आयज आमची हळदोण्या जी सेंट थॉमस हायर सेकंडरी जी कॉलेज आसा ताची आयज हांगासर पाले ह्या गांवांत वाळपय पाले ह्या गांवांत हांगासर आमी आयज ट्रेकिंगाक आयिल्ले आसले। तर आमच्या बरोबर ह्या कॉलेजीचो टिचर्स, स्टाफ, मॅनेजमेंट, स्टुडंट्स आनी PTA मेंबर्स आयज हांगासर उपस्थित आसले। तशेंच खुबश्या वर्सांनी जे कोविडा उपरांत जे कितें बंद जाल्लें ते सुरवात करपा खातीर कॉलेजीन हो एक बरो ध्येय घेवन ह्या भुरग्यांक आयज खंय तरी एक ट्रेकिंगाच्या निमतान भायर काडलेली आसा, जेणे करून ह्या भुरग्यांक कितें तरी जे आमचे नेचर आसा तेच्या बद्दल थोडीशी जाणविकाय मेळपाक जाय, त्याच्या बद्दल कितें तरी समजून घेवपाक जाय। कित्याक हे फाटली जी 4-5 वर्सां गेली ते भुरग्यांनी खुबशे घरानूच अभ्यास केल्या कारणान कांयच करूंक पावली ना आनी भुरग्यांक जे भायली जी संस्कृती म्हण किंवा आमची जो क्लायमेट आसा, जो पावसान आमची कितें जी ग्रिनरी वाडटा, इवन आमचे जे धबधबे जे आसा ते आमकां खंयच दिसूंक पावले ना भुरग्यांक। तेका लागून आमी हांगासर आयज जमलेले आसा आनी ह्या भुरग्यांक सगळ्यांक घेवन आयज ट्रेकिंगाच्या निमतान आमी पाली ह्या गांवांत, जो एक सुंदर गांव आसा, ह्या गांवाचें वर्णन करप तितलें कमी, कित्याक खुबशे हांगासर लोक हांगासर एक ट्युरिस्ट स्पॉट म्हणून एक नांवाजलेलो हो गांव, त्या गांवांत आमी आयज हांगासर स्पेशली ह्या स्कुलाच्या टिचरीनी आनी मॅनेजमेंटान हेंची एक बरी जाणविकाय घेवन भुरग्यांची एक रिस्पॉन्सिबिलिटी घेवन हांगासर भुरग्यांक हाडून आयज हांगासर हो आमी ट्रेकिंग हाताक सोंपयल्लो आसा। We all enjoyed a lot in Pali waterfalls. Mostly we be at homes. We are just congested in our own world of mobiles and all. We don't go out. Today while going, we came to know that nature is really a cleanser that cleanses our mind from all the stress of our life, from all the troubles we go through. When we interact with nature, it acts as a cleaner and it helps us to get peace in our mind. So it was a wonderful journey. We all enjoyed a lot in the waterfall, the sound of the birds, the sound of the water dripping. It was so lovely. Much more than we see. Okay? And I'm sure we all have received in abundance. We have received the rain. We have seen the water flowing. We have seen different type of plants, species, and also some insects on the way. Okay, we need to admire the nature and the beauty of this beautiful place. Okay, when the environment, the things are clean. If we see in our villages, cities, there is no rain. Why there is no rain? Because we are only cutting the plants, we are destroying the environment. But if you come here, you see that a lot of rain is there. It's everywhere green and beautiful.